ब्रेस्तार मायाची 23 तारीख. मुखेल वड. तुमचो हात पातळ करूंक वडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडोयात. नियाळाक आधार. एक अस्तोरी लग्नीक जिवितांत 10 वर्सां लेगून भुरग्याच्या देण्याक आशेवन आपल्या इश्टान सांगलेल्या दोतोराशी IVF करूंक फुडें सरता. तांकां समज नासलेल्यान दोतोरांक मेळून ही प्रक्रिया बरे भाशेन समजून घेतात. IVF म्हणजे कुसव्या भायर भुरगें रचून हाडटात. ताका मदुरायेन आवयच्या कुसव्यांत घालतात. थंयसर 9 म्हयने वाडोवन शेकी भुरगें जल्माक येता. पूण ही प्रक्रियेंत न्हयच एक पूण सोबार भुरगीं रचतात आनी फकत 1, 2 वा चडांत चड 3 आवयच्या कुसव्यांत घालतात. उरलेलीं जीं रचून आयल्यांत तांचो विबाड. हें सगळें जाणो जातच ती अस्तोरी फाटीं सरता. अनाथ आश्रमांत वचून एका भुरग्याक आपणायता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजू खोरायेन पातक आडावूंक सांगता. पातक कितलें व्हड अदृश्ट तें आमकां आयचें वाचप ठावें करता. कुडीचो खंयचोच सांदो आमकां पातक करूंक हुस्कायता जाल्यार तो काडून उडयल्यारूच बरें अश्यो जेजूच्यो सुचना. आयच्या नियाळांत आमकां सगळ्यांक एक केरीत संदेश मेळटा. जिविताची पूर्णताय जावन आसा बऱ्यो करण्यो आनी सर्गीचें राज जोडून घेवप. हाचे वन व्हड आमकां खुशालकाय व गिरेस्तकाय ना. आमच्या ह्याच बऱ्या करण्याची मजुरी आमकां देवा ठावन फावो जातली. म्हजो थाराव. आयच्या दिसाक म्हज्या जिवितांत कसलीच वायट संवय म्हाका पातका वाटेक ओडून व्हरता ती सोडून दिवन जेजूचो पाटलावदार हांव जातलों.